धर्मदूतांचे कृत्या पुस्तकांतले वाचप. तो व्हडलो श्रेष्ठ याजक आनी ताच्या सांगाथ्यांनी धर्मदूतांक भितर हाडले आनी सानेद्रीन सभे हुजेर उबे केले. उपरांत श्रेष्ठ याजकान तांचो असो विचार केलो, त्या मनशाच्या नांवान तुमी शिकयनाये म्हणून आमी तुमकां कडक ताकीद दिल्ली. पूण तुमी तुमची शिकवण अख्ख्या जेरुसलेमांत फायस केल्या आनी त्या मनशाच्या रक्ताक आमकां जबाबदार करूंक तुमी सोदतात. तो व्हडलो पेद्रून आनी धर्मदूतांनी जबाब दिले, आमी देवाक खाल जायसय, मनशांक न्हय. तुमी कुर्सार उमखाळ लावन जिवीशी मारलेल्या जेजूक आमच्या पुर्वजांच्या देवान जिवंत उठयला. ताचे वरवीं इस्रायल परजेन जिणे बदलूंक आनी तांच्या पातकांचे बोगसाने जोडूंक देवान आपले पदवेन ताका मुखेल आनी सडवणदार म्हूण वंस उबारला. ह्या सर्व घडलेल्या संगतींक आमी आनी पवित्र आत्मोचो साक्ष. आपणाक खाल जातल्या सोमेस्तांक देवान होचो पवित्र आत्मो दिला. हे आयकून सानेद्रीन सभेचे सांदे रागान इतले उसांबळ जाले की धर्मदूतांक जिवीशी मारूंक तांणी आलोचन केली. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. सर्वेस्परा थंय म्हजो आत्मो व्हडवीक उसारता. खालती हे आयकू आनी संतोष भोगू. सर्वेस्पराच्या भक्तांनो, ताका भियेवन चला. ताका भियेवन चलतल्यांक कांयच उणें ना. श्लोक. कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. नितीवंत मनशां उलो मारतात, सर्वेस्पर तांचे आयकता. सगळ्या तांच्या आकांतांतले तांकां निवारता. धैर्य सांडलेल्यांक सर्वेस्पर लागीं आसा. खंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता. श्लोक. कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. नितीवंत मनशाचेर येतात ते कश्ट जायते आसात, पूण त्या सगळ्यांतलो सर्वेस्पर ताका निवारता. सगळीं ताची हाडां तो राखता. तांतले एक पर्या मोडून वेचेना. श्लोक. कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. सांजुआं प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. स्नानीक जुआवन आपल्या शिसाला घे म्हळें, जो कोण वंस थावन येता तो सक्टां प्रास व्हरतो. जो कोण भुमी थावन उपजाता तो भुमीचो आनी भुमी विशांतच ताचे उलोवणें. जो कोण सर्गीन थावन येता तो सक्टां प्रास व्हरतो. आपणे पळयल्याची आनी आयकल्ल्याची तो स्वता साक्ष दिता, तरी पूण ताची साक्ष कोणच स्वीकार करिना. जो कोण ताची साक्ष स्वीकार करता तो देव सत्यवंत म्हूण रुजू करता. जाका देवान धाडला तो देवाची उतरां उलयता, कारण देव ताका पवित्र आत्मो दितना माप मेजाप नासतना दिता. बापाक पुताचो मोग देखून ताणें सर्व वस्तू पुताच्या अधिकाराखाल केल्यात. जो कोण पुताक सतमंता ताका सासणीक जिवीत मेळटा. जो कोण पुताक खाल जायना तो सासणीक जिवीत देखचो ना, पूण आपणाचेर देवाचो क्रोध हाडटा. देवाचे उतर हे वाकाने तुका क्रिस्ता.